नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 14 ऑक्टोबराक घरमंत्री अमित शाह धार बांदोड्या घालता फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीची बुन्याद. सरकारी नोकर भरती प्रकल्प तडीक लावंक मुख्यमंत्र्यान धरलो नेट. एअर इंडिया 68 वर्सांनी परत टाटा कडेन. टाटा यशस्वी बिडर. सरकाराची घोषणा. एअर इंडियाचे लुकसाण 70,000 कोटी, रीण 46,000 कोटी वयर टाटान घेतले माथ्यार. टीएमसी हिंसक, इनटॉलरंट, विरोधकांक जिते मारपी, गोंयच्यो वेंचणुको रफ करपाचो, शेजार देशांतल्या बंगालांतल्या घुसखोरांक प्रचाराक हाडपाचो प्लान. माविनाची शिटकावणी. सुदीन स्वार्थी म्हूण मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो. लोकांक फुकट उदक दिता म्हूण ताच्या पोटांत दुखलें. दिगंबराचे सरकाराची खंय एकूय स्कीम आसल्यार दाखोवची, मुख्यमंत्र्याची जाप. ताळगांवकारांक कोणे विकते घेवना, तांकां जाय रेस्पेत. ताळगांवकारांक घेवन काँग्रेस जिखतली. टोनीन ऑफिस उगडलें. आलेक्स म्हणटा टीएमसी काँग्रेसी बरोबर. गोंयचें राजभवन लोकांक उक्तें. नवें राजभवन बांदूंक राज्यपालाची मान्यताय. राजभवनाक आरटीआय खाला हाडटले. राज्यपालाची समाजसेवी संस्थांक मजत. एकतीस डिसेंबर मेरेन सीझेडएमपी प्लान पुराय जालो ना जाल्यार पर्यावरण सचिवाक पगार दिवं नाकात. एनजीटीचो गोंय सरकाराक आदेश. चौदा ऑक्टोबराक घरमंत्री अमित शाह धार बांदोड्या फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीची बुन्याद घालता. ही शिक्षण संस्था गोंयाक म्हत्वाची. भुरग्यांनी लाव घेवचो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. मुख्यमंत्र्यान खात्याच्या मुखेल्यांचे बसकेंत प्रकल्पाचो रिव्ह्यू घेतलो. शक्य तितले प्रकल्प तडीक लावपाचेर फोकस. सरकारी नोकर भरतीच्यो जायराती खंय येत आसात. शक्य तितले पोस्ट खंय भरतले. जावचे ना तशें पळोवंक जाल्यार, बट ऑलमोस्ट भितरले 70-75% प्रोजेक्ट आहा पळय न्ही, हे पुराय जातले. म्हणजे खुबश्यो बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट जे म्हणटा पळय न्ही आमी, फॉर एग्जाम्पल आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या वतीन 20-25 बिल्डिंगूच डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्यो वेगवेगळ्या पंचायतीच्यो बिल्डिंग्स जीएसआरटीसीच्या वतीन कंप्लीट जाल्ले आसा. त्या बरोबर जीएसआरटीसीचे अशे वेगवेगळे, फॉर एग्जाम्पल आतां काणकोणा आमी बांदीत आशिल्लें एसटीच्या फंडाच्या अंडर स्कूल तें कंप्लीट जाल्लें आसा. अशे एड्युकेशनचे प्रोजेक्ट आसात. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन कंप्लीट जाल्ले प्रोजेक्ट आमी इनॉग्रेट करूंक ना. फॉर एग्जाम्पल आमी पेडण्या कॉलेज, इट इज अ कंप्लीटेड, आमी इनॉग्रेटूच करूंक ना. फाटल्या 1 वर्स जालें, पण आमी यूज करता. ताजें इनॉग्रेशना उरल्या अशे प्रोजेक्ट आसा. ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांचे जे आसा पळय ते इनॉग्रेशन. सो रिक्रुटमेंटाचो फिगर कितलो आसतलो? रिक्रुटमेंट हांवें सांगलां तशें ऑलमोस्ट इट इज 10,000चेरूच आसात. आतां पर्यंत 7,500-8,000 सुमार गेल्यात एडवर्टायजमेंट. 7,500 आनी ऑड कितें तरी फिगर आसा एडवर्टायजमेंट. आयज सुद्दां एडवर्टायजमेंट आयल्या वेगवेगळे. उरलेल्यो बी एडवर्टायजमेंट ज्यो आहा पळय न्ही त्यो क्लियर जाल्यो पर्सनल डिपार्टमेंटांतल्यान 1,500-2,000. फुडल्या 8-10 दिसां भितर उरलेले एडवर्टायजमेंट येता. आणि सर तेंची रिक्रुटमेंट जातली का? रिक्रुटमेंट ना सगळ्यांच्यो रिक्रुटमेंट जे आहा त्यो सगळ्यो रिक्रुटमेंट कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं प्रोसेस जो आहा पळय तोय हांवें फास्ट ट्रॅक करूंक लायला. आणि त्योय सगळ्यो रिक्रुटमेंट ज्यो आसा पळय न्ही त्यो कंप्लीट जातात. 10,000 कंप्लीट जातात. कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं सगळ्यो जातात. 14 तारीख को माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी गोवा में आ रहे हैं. फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसका फाउंडेशन स्टोन लगाने के लिए धार बांदोड़ा तालुका में धार बांदोड़ा पंचायत एरिया में फाउंडेशन स्टोन लगाने के लिए गोवा में आ रहे हैं. और उनका जो एट प्रेजेंट टेम्पररी कैंपस અને फोंडा कुर्टी यहाँ पे हमारे वेटरनरी डिपार्टमेंट का जो गेस्ट हाउस गवर्नमेंट का था वो हमने टेम्पररी यूज़ करने के लिए जो उनको दिया है, उसका इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन इस दोनों के लिए माननीय अमित शाह होम मिनिस्टर नेशनल साइंस फॉरेंस यूनिवर्सिटी, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द स्टेट. सो दैट इज नेशनल साइंस फॉरेंस यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द गोवन स्टूडेंट्स ऑल्सो. दे कैन टेक इन द एडमिशन फॉर द आफ्टर द 12th science, they can take admission for
एअर इंडिया परत टाटा कडेन. सरकारान एअर इंडियाचे बिडिंग जाहीर केलें. घरमंत्र्याच्या मुखेलपणाखाला पॅनलान बिड्स क्लियर केल्यात. निमाणे पावंड्यार स्पायस जेटाचो मालक आनी टाटाचे बिड्स सर्तींत उरिल्ले. एअर इंडियाचें लुकसाण 70,000 कोटींचेर 46,260 कोटी रीण टाटाक भरचें पडटलें. JRD टाटान सुरू केल्ली कंपनी 68 वर्सांनी परत रतन टाटा कडेन. डिसेंबर 2021 मेरेन विक्री वेव्हार तडीक. विरोध करतल्यांक जिते मारपाची TMCची संस्कृती, हिंसा, इनटॉलरन्साची विकृती गोंयकारांक जाय काय म्हूण माविनाचो गोंयकारांक प्रस्न. TMC गोंयांत वेंचणुकेंत देंवली जाल्यार गोंयच्यो वेंचणुको रफ जातल्यो म्हूण शिटकावणी. शेजार देशांतले बंगालांतले घुसखोरांक TMC गोंयांत प्रचाराक धाडपाचे आसात म्हूण माविन उलोवन गेला. TMCन लुइजियनाक घेवन गोंयांत मोठ्या प्रमाणात हवा करपाचें काम सुरू केलां. वचत थंय TMCचे बावटे आनी नवी सकाळ म्हणपी ममता बॅनर्जीचे पोस्टर. व्हायलन्स आनी इनटॉलरन्स TMCची संस्कृती. माविन म्हणटा ते विरोधकांक जिते मारतात. BJPच्या कितल्याशाच कार्यकर्त्यांक तांणी खंय मारून उडयल्यात. गोंयांतूय फाल्यां तेच करतले. बेंगॉलात चलता तेंचे लिडर जे पयले काँग्रेसीन आशिल्ले मागीर आपली ओन पार्टी केले तेन्ना थिंगाक ते कम्युनिस्ट आसले तेंकोडे झगडून पयलीं ती एक्यूज करताले कम्युनिस्ट जिते मारता जिवे मारता लोकांक पॉलिटिक्स करपा दिना. लास्ट ती पार्टी येता तेन्ना ती आतां जिवे मारता. कितले आमचे BJP कार्यकर्ता मारले, कितले थिंगा कितें करपाक गेल्यार सोमते तोपून उडयता. हे कल्चर आमकां गोंयांत हाडलेले जाय. हे गोंयकारांक चिंतपाची खूब गरज आसा. कल्चर ऑफ वायलन्स, कल्चर ऑफ इनटॉलरन्स आनी तुमी हे भाशेन आमचे गोंयकारांक एक न्यू वीक कशे तेंचे पॉलिटिकल आंगान रिगोवपाक सोदता. आमी गोंयकार खूब शाणे आसा. हांव जाणा ते जावपाक दिवपा ना. TMC खंय शेजाराच्या देशांतले 10,000 घुसखोर घेवन गोंयांत प्रचाराक येवपाचे आसात. गोंयकारांनी जाय जाल्यार खंय बंगालान वचून खरी परिस्थिती पळोवची. पूण 10,000 लोक जेन्ना ते हिंगा हाडटले कॅम्पेन करपाक हांव नको गोंयचे कितें जावपाक शकता ते. कित्याक आतां तुमी पळयला गोंयांत शांततायेन इलेक्शनां जाता. चुकोन खंय सादो इन्सिडेंट जाता, बेश्टे कोणाक थापटायता लोकयता धुकलता 2 मुठयो मारता. हिंगा तोपून मारता सोमते जीव काडटा. बायल म्हूण सुद्दां चिंतनासतना लोक पडापड करून आसामान पावले तेन्ना रेफ्युजीज म्हूण आज देखून ते लोक येवपाक परते भिता कित्याक तांकां सपोर्ट करूना. हे आमचे गोंयकारांक जाय, हे चिंतपाची गरज आसा. वॉट कल्चर दे हॅव प्रमोटेड, प्रोफेस्ड, practically implemented in West Bengal, you mean to say it will change for Goa? And when they are saying that they will get as many as 10,000 volunteers, what are these volunteers? From where have they come? Whom you are totally favoring? They may be from across the border, from another country. Are you going to encourage these people to come here and do violence in the name of election? प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. सुदीन स्वार्थी म्हूण ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो. लोकांक फुकट उदक जाहीर केल्लें तेन्ना ताच्या पोटांत खंय दुखलें. तो मंत्री आशिल्लो जाल्यार फुकट सोड लोकांक उदक सुद्दां मेळपाचें नाशिल्लें. दिगंबर कामतीच्या सरकारान चालू केल्ली एक तरी स्कीम चालू असल्यार खंय सांगची. मुख्यमंत्र्यान वास्को सरकार तुमच्या दारीक गेल्ले कडेन सुदीन दिगंबराक उजरायलो. जेन्ना जेन्ना आमी येवजण काडले आसात जाल्यार ती लोक उपयोगी योजना आसा. दिगंबर कामतीक आव्हान करता त्यांनी सांगचें खंयची योजना त्यांनी काडल्या ती. बाब सुधीर ढवळीकर ते रद्द काडपाक सोदता. अरे स्वार्थाचें राजकारण केल्लें. हेणी सांगलें म्हाका की हांवें जेन्ना लोकांक उदक फ्री दिलें पळय न्ही हाज्या पोटान दुखपाक लागलें ना म्हणल्यार हांवें फायल मूव केल्ली खंय. हांवें सांगलें ताका तूं जर आसलो लोकांक उदीकूच मेळपाचें नासलें फ्री खंयचें. हो आतां रद्द काडपाक भायर सोदता. अरे स्वता तो स्वार्थी राजकारणी आसा. थोड्या जाणांक आमच्या सरकारांतल्यान काडून उडयले. आमी वगी काडून उडोवंक ना. हांकां स्वार्थ आशिल्लो म्हणून हांव अभिनंदन करता. आमच्या बरोबर जे 10 जाण आयले तांच्यांनी राज्याक स्टेबल सरकार आनी विकासा कडेन फुडें व्हरपाचें सरकार हें तेंच्यांनी दिलें. हांव तांचें अभिनंदन करता. संबंध सगळे डिपार्टमेंटात सगळे सरकाराचे सगळे लोक हांगा येयल्या. आयज जर आमी सगळे मेळून हांगा 2,000 लोक आतां जमल्या जाल्यार कांय ना जाल्यार 300-350 ऑफिसरूच हांगा पावल्या. साखळेचो वावुरपी नरेश दातये, राहुल परब आनी हेर कांय लोक BJPक जॉयन जाले. म्हणजे साखळेंतूय बी आमी नवीन नवीन कार्यकर्त्यांक सातत्यान जॉईन करून घेता. हांव हाजी क्रेडीट संघटनेक दिता कारण संघटना सगळ्या लोकां पर्यंत काम पावप
भारतीय जनता पार्टीच्या आनी हांगासर पार्टी आनीक स्ट्रॉंग करप हे खूब बरी गजाल आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी विनायक सामंत. ताळगांवकारांक तांचो रेस्पेत जाय. तांकां तुमी विकते घेतिल्ले नात. ते खंय मनांतल्यान काँग्रेसूच. पणजेचो आदलो महापौर टोनीच्या फुडारपणान ताळगांव काँग्रेस ब्लॉक कमिटीचें ऑफिस उक्तें जालें. आलेक्स म्हणटा TMC काँग्रेसी बरोबरूच. दिगंबर म्हणटा आतां बदल घडटलो. लोकांक विचारूनच उदरगत करतले म्हूण टोनी सांगता. तेवटेन राजेश खंवटो सांताक्रूज तिकेट सोदता. तुम्ही जर सगळ्यांनी मनात घेतले नवे वर्सा नवं सरकार, नवे वर्सा नवा आमदार. ताळगांवकारांनी जर ह्या खेपे आपले काळजा हातावर उच्चारत ते आमच्या वोटपणा वचपाक जाय जाल्यार एक मतान सगळ्यांचे काळीज सांगतले तुमचे वोट ह्या खेपे काँग्रेस पक्षाक घ्या आणि काँग्रेसचा कॅन्डिडेट निवडून हाडा. तालिगांवच्या लोकांक जो रेस्पेत जाय आशिल्लो तो रेस्पेत मेळना आशिल्लो कारण लोकांक पयशांनी विकते घेतले अशें भास जातालो. अलेक्स म्हणटा खरो फुडारी लोकांक विश्वासात घेवन वागता. जाय जाणांक दिसलें की हांव कसलें डिसिजन घेयत म्हूण पण हांवें आमच्या लोकांक आमी कितें आहा लिडर म्हणल्यार कोण एक लोकां आयकता मनीस. दॅट इज कॉल्ड रियल लिडरशीप. तुका जाय तें करतो एक लिडर आसपाक शेकना. लिडर म्हणटा लोकां गेलो. TMCचे ममतान स्टेटमेंट केला की काँग्रेस पार्टी वी कॅनॉट जस्ट डिस्कार्ड द काँग्रेस पार्टी and the future lies we unite along with the Congress party. आमी सदांच म्हणटाली शेतां दोंगर भाटां तोरी ही जावन आसा म्हणून आमची गिरेस्तकाय आनी ही गिरेस्तकाय आमच्या लोकांनी आमी सांबाळूंक जाय. आनी चड करून तालिगांव आतां थोडीच शेतां उरल्या आनी ती तरी आमी सांबाळुया. इतली वर्सां काँग्रेसाचे कांयच दिश्टी पडना तालिगांव. जुवारकार आसतना आमी केल्ले तेन्नासून मागीर कांयच ना. तालिगांवान कितें पळय मागीर डिसिजन घेवपाचें आहा डेव्हलपमेंटाचें तें बराबर घेवपाचें. म्हाका जाय तशें तालिगांवान जावचें ना. मजगती राजेश खंवटे सांताक्रूज काँग्रेसीची तिकेट सोदता. TMC बरोबरूय खंय ताचें उलोवप चल्लां. He's not a person we should discuss at all in this thing. आमका फोनूच as I told in my earlier things, let us not talk of people who don't make difference to us. That we are clear mandate is for Santa Cruz and yet तुम्ही नावा घेता पण तांकां हांगा व्यवस्थितूच ना. They will go with party lines because we have to defeat BJP here in Goa. If we have to go very strong head on with BJP, we will have to go on party lines. So independent as of now we have not. Even TMC गोंयान सध्या पावल्या. सो कितें तुमचे प्लॅन्स बीन आसा? Welcome TMC. Why not? ना तुमचे कितें प्लॅन आसा इफ यू आर गेटिंग? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. NGTचो गोंय सरकाराक आनीक एक धपको. 31 डिसेंबर मेरेन CZMP प्लान पुराय जालो ना जाल्यार पर्यावरण सचिवाक पगार दिवं नाकात म्हूण NGTचो आदेश. मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणाल गोंयचो पर्यावरण सचिव. CZMP प्लानाचो फायनल मसुदो तयार करूंक आनीक 6 म्हयन्याची मुजत दिवंक सरकारान घाल्लो अर्ज NGTन रिजेक्ट केला. 3 वर्सां जालीं PWDंत विरोधी आमदारांची कामांच जायनात. सुदिनाचो आरोप. बानोडा बायपास आनी अंडरपास दसऱ्या पयलीं चालू करिना जाल्यार मोगो स्वता चालू करतले म्हणून शिटकावणी. 2014त सुरू जाल्लें काम अजून कित्याक सोंपना काय म्हणून प्रस्न. रस्ते आनी फोंडकुलांचे इश्यूचेर सुदिनाची PWD मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याक ओपन चॅलेंज.
मडकयचो आमदार सुदिनान कवळ्या वेगवेगळ्या कामांचो मुहूर्त काढलो. खरें म्हणजे 6 वर्सां हें काम जावना हाजे वयल्यान एक गोश्ट आमकां दिसता की गेली 3 वर्सां पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटांतल्यान ओपोजिशन जे कोण आमदार आसा तांची कामांच जायना. आतां हो जो अंडरपास आसा हो अंडरपास बरोबर 13 कोटीचो सादारण 2015 हांवें पास करून घेतिल्लो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी MHO MOST MORTH हांचे मार्फत आनी त्याच बरोबर बायपास एट बांदोडा हो 2014 केल्लो तो आमी कंप्लीट केलो. अजून हो कंप्लीट जायना. हांवें सरपंचान आनी जिल्हा पंचायत सदस्यान तांकां शिटकावणी दिल्यो 4-5 फावटी की भयंकर त्रास हांगा जाता. वयलो जो गायो पडटा त्या नंतर लोकांक त्रास जाता आनी लोकांचो त्रास कमी करपा खातीर बेगिनात बेगीन वयलो जो बायपास अंडरपास वयलो रोड आसा तो रोड चालू करचो. पयलीं म्हाका एश्योरन्स दिल्लें की एका म्हयन्यात आमी तो चालू करता पूण आज पर्यंत तो चालू करूना. हांव गव्हर्मेंटाक शिटकावणी दिता की येदा कदाचित तुमी जर दसरो पर्यंत हो रोड चालू करना आसात आमी स्वता हांगा येवन येता त्या दसऱ्याक हो रोड चालू करपाची जिम्मेदारी पंचायत मंडळ आनी आमदार घेतलो. अंडर PWD हे रोडाचें काम घेतलां 13.5 लाख रुपयाचो इस्टिमेट. सो रोड दिवपाचें काम माननीय सुदीन ढवळीकर ह्या फंक्शनाक हांगा हजर आसात तेंचे हांव सरपंच ह्या नात्यान स्वागत करता. PWD मंत्र्यान खंय सुदीन मंत्री आसतना सुरू केल्ली हायवेची कामाच पहिली तडीक लावन दाखोवची. दुसरो मंत्री म्हणटा की आपूण 30 डिसेंबर पर्यंत हॉटफिक्स कंप्लीट करतलो. हांव ताका इतलेंच सांगता की ह्या हायवेची कामां काडल्या जवळ 100 कोटीची जी हांव आसतना घातिल्ली तीच कामां ताणें कंप्लीट करून दाखोवची बाकी सोडूनच दी. मुख्यमंत्र्याक रस्त्याची फोंडकुलां जाग्यार घालूंक 1 नोव्हेंबर मेरेन न्ही 1 डिसेंबर मेरेन प्रास दिवपाची तयारी. फोंडकुलां ही करपाक जाय बेगिनात बेगीन. मुख्यमंत्र्यान जरी 1 तारखे नोव्हेंबराचे म्हटलें ताणें डिसेंबराचे 1 तारीख पर्यंत तरी करचें म्हणजे ट्युरिस्ट येता ते तरी ताका ओके म्हणटले आनी सलाम मारतले. कवळ्या सरस्वती हायस्कुलाची हॉलाची बुन्याद सुदिनान घाली. आनी तातूंत ऑनलायन एज्युकेशना लागून 3 गोश्टी ज्यो जाय पडटाल्यो त्योय भुरग्यां कडेन ना. एक म्हणजे स्मार्टफोन ना, कनेक्टिविटी ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी, त्यानंतर ट्रान्समिशन ना आणि इंटरनेट सेवाय ना. इतलेंच न्हय भायर करूं नाका तुमी टिचर आसा म्हणून उलयता आणि इतलेंच न्हय ट्रेन टिचर ना. कवळ्या वाठारात कामां सुरू. आज कवळे वाठारांत जवळ जवळ आमी 6 कामाचो मुहूर्त केल्लो आसा. 2 जिल्ल्याची कामां आनी 14 फायनान्सांतल्यान. आनी हे सगळें करता आसतना BDOचो जो अश्विन देसाय आसा हेचो सपोर्ट आमकां बरो मेळ्ळो. आमचे जे सगळ्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो आनी हें काम आमी लोकार्पण आज करता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयचें राजभवन लोकांक उक्तें. नवें राजभवन बांदूंक मान्यताय. राजभवनाक RTI खाला हाडटले म्हणून राज्यपाल उलयला. प्रधानमंत्री मोदीचो वाडदीस धरून राज्यपालान वृद्धाश्रम आनी डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजत केली. कार्यावळीक मुख्यमंत्र्यान NGOची तोखणाय केली. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, ब्रह्मेशानंद स्वामी आनी आर्च बिशपूय आशिल्लो. Our prestigious this Rajbhavan open to the people as a monument, and I would like to declare, because previously some objection on the side of the governor was there, in this program I am publicly declaring that new Rajbhavan residence for the governor is accepted. The offer given by the chief minister is accepted by the government. I am not finding fault with anybody. I am not blaming any other governors occupied in this chair. But I would like to publicly declare my policy that
governors are bound to furnish information to the people, and people are supreme. Case before the Supreme Court, orphanages, old age houses and hospitals and other things. And as far as possible, maximum fund may be pumped into that direction. And hereafter, more and more service you can expect from this Raju Bhavan. And I am soliciting the help of the people from all walks of life, irrespective of caste, creed, religion and politics. Please help us, and we will be with you. With these few words, I am concluding my speech. Thank you very much. Jai Hind. But out of the way वचून they are working for the community. Even though कल्याण आश्रम असले सगळे NGO, and they are not working for the payment, they are working for the community. They are working for the people. म्हाका खबर आसा ते मनांतल्यान काम करता, ते इनिशिएटिव्ह घेऊन काम करता. त्या खातीर NGO चलोवपी सगळ्या संस्थांचे, NGO काम करपी विशेष करून स्टाफाचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तुमच्या सारकेल्या कामाची अजूनही आमकां अशाच पद्दतीन गरज आसा. 20 वर्सां जालीं गोंयच्या ओबीसी कमिशनाक अध्यक्ष ना. गोंयांत ओबीसी महामंडळी ना. 19 समाज एकठांय आशिल्ले ओबीसी समाजाच्यो कागाळी आयकुपी कोणूच ना म्हूण राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान इश्यू केला. सगळ्यांक मतदानाचो समान हक्क जाल्यार सगळ्या समाजांक सरकाराच्यो एकसारक्यो स्किमी कित्याक ना काय म्हूण प्रस्न. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान आयज वेगळ्या पद्दतीन सगळ्यांक एकत्र हाडपाचो जो विशय केला, त्या विशयाचेर एक पयलो प्रयोग म्हणून प्रियोळ मतदारसंघान जागृती मेळावा आमी आयोजीत केला. हो मेळावो येता 9 ऑक्टोबर 2021 दिसा नोनूस विलेज सभागृह ह्या माशेलांच्या सभागृहांत जातलो. तो एकूण समाज 19 समाज हे ओबीसीन मोडटा. हांव सांगपाक सोदतां, गेल्या 3 फेब्रुवारी 2001 पासून ओबीसी कमिशनाचो चेअरमॅन गोंयांत ना. सांगपाक दुख्ख दिसता की हाज्यान पयलीं प्रियोळ मतदारसंघाचे माजी आमदार तशेंच त्या वेळाचे सभापती श्रीयुत विश्वास सतरकर ह्या ओबीसी कमिशनाचे चेअरमॅन आसले, पूण तांकां इन्फॉर्मेशन ऑफिसर म्हणून बढती मेळ्ळ्या नंतर तांच्यांनी राजिनामो दिलो. ओबीसी कमिशन म्हणजे हो एक आमचो कोर्ट. जर आमच्या ओबीसी समाजाचेर अन्याय जाता तर आमी वचप खंय म्हूण हांव सरकाराक कळकळीची विनंती करता की जाता तितले बेगीन हें ओबीसी कमिशन भरचें. त्याच पद्दतीन ओबीसी महामंडळ अजून पर्यंत अपूर्णावस्थेत आसा. खंयच्योय ज्यो येवजण्यो ओबीसी समाजाक मेळोवन घेवपाच्यो आसा तर आमी ओबीसी महामंडळा कडेन किंवा ओबीसी कमिशनरा कडेन वता, पूण हे ओबीसी कमिशन आनी ओबीसी महामंडळूच अस्तित्वान ना. 2400 कोटी एसटी समाजाच्या लोकांक तेचे बेनिफिशरी मेळटा, तांकां ज्यो येवजण्यो आसा त्यो चालू आसा. पूण जर 27% आशिल्ल्या सगळ्या आमच्या समाज बांधवांक ह्यो येवजण्यो कित्याक ना हो म्हत्वाचो प्रश्न. भारतीय हवाई दळान उत्तर प्रदेशाचे हिंडन विमानतळार आपलो 89वो स्थापणूक दीस मनयलो. वायुदळाच्या दाकोता, डॉनियर, LCA, तेजस, सुखोय, मिराज, मिग, राफाल फायटर जेट आनी हेलिकॉप्टरांनी थरारक कवायती केल्यो. भारताच्या अमृत महोत्सवी मुक्तीवर्स सुवाळ्या निमतान 75 विमानां कवायतींनी वांटेकार जाल्लीं. एअरफोर्स डे.
नावेलीचे अवर लेडी ऑफ रोझरी चर्चीचे वर्सुकी फेस्त दबाज्यान जालें. फेस्ताक अवर लेडी ऑफ रोझरीची प्रतिमा फुलांनी सजोवन मोठी मिरवणूक काडटात. नावेलीच्या प्रत्येक वॉर्डांत ही मिरवणूक वता आनी थळाव्या आशिर्वाद घेतात. आवयची पुरसाय सायबिणीची आनी हे नातान आमी आमचे पुरसांव एक भशेन गांवांत काडटा. मागून सायबिणी उदेशी आमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद आमकां सगळ्या वायट आमची राखा. सायबीण माय आमकां किरीत भशेन हे पॅन्डेमीक टायम्सान राखल्यान आनी ह्या फुडें ती राखतली म्हण आमकां भरवंसो आसा. सो तिचो आशिर्वाद आमचेर आनी आपल्या गांवचेर आमी मागता. जे वायट आसा तें पयस जावन आनी तेर्साच्या देवस्थान उदेशी तेर्साचे देवस्थान एक हातयार कशें उजार करून आमी आमचें घोराबे आमचो देश आमचें राज आनी गोंय शार एके भाशेन सांबाळप. आयचो दीस खरेंच खुशालकायेचो. तो देवाची देणी साबार सायबिणी उदेशी आमकां फावो जाल्यार आनीकूय देव आमकां तिचे उदेशी जाय ती देणी दिव म्हूण आमी करीत भशेन आयज मागता. नवरात्रां सुरू. गोंयांत चड करून अंत्रूज मालांतलीं मखरां गोंयच्या नवरात्रांचें खाशेलेपण. देवी आनी देवाचीं मखरां आनी मखर आरती. अंदू महानम आयिल्ल्यान 8च राती. दसऱ्या मेरेन मखरोत्सव चलपाचो. नवरात्रांनी प्रुडंटाचेर पळोवया आज सावन 8 दीस मखर आरतींची माळ. आज फोंड्या कपिलेश्वराचें मखर. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2य डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.